ओके कॅज्यू फेस्टिवलाक सद्याक आमी आसा आनी कांय खिणात हांगासरले ह्या वर्साचे 2024 कॅज्यू फेस्टिवल रोखडेच सुरू जातले आनी आमच्या बरोबर मानेस्त आसा गोंय राज्याचे मिनिस्टर गोविंद गावडे सर वेलकम टू द शो सगळ्यान पयलीं आनी म्हाका दिसता परफेक्ट अशा व्यक्ती कडेन आमी आसा जाचे कडल्यान कॅज्यू म्हटल्या उपरांत एक पारंपारीक एक टच आसा गोंयच्या बद्दल. सो तुमी ल्हानपणा पासून पयले आसतले कारण गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान तुमी व्हड जाल्ले आसा. सो तुमच्यो यादी आसा कॅज्यूच्यो खंयच्यो आसतल्यो? ल्हानपणा पासूनच पयले जर हांवें जर कितें उलोवपाक जर हांवें शकलो जाल्यार तो काजू आणि मुट्टो त्याच प्रमाणे सुपारी ह्या डोंगरांतल्या हाचींतल्यानूच हांव आज ग्रो जाल्लो आसा. ल्हानपणा पासून म्हाकाय काजूचे इल्लेशें कृपा आहा, कुळाय घालू आसा आनी ह्यो काजू सकाळी फुडें जे वेळाचेर आमी स्कुलान वयचे पयलो आमोरेचेर ते मोठे पडटाले पयलीं ते पयलू डोंगराचेर एक पासून काजू पुनोवन घेवन चड नासताले पूण त्यो काजू पुनोवन घेवन तो घरा कडेन दिवप आनी घालप हें पयलें काम आशिल्लें. नंतर मुट्टे पिळप आनी ते निरो किंवा जे उर्राक काडपा खातीर जो रस जाय पडटा उर्राक काडिनाशिल्ले तर रस जो आसा तो डबे सांजचे स्कुलान आयले नंतर ते डबे घेवन त्या निकलांव म्हणून तो आमगेला लागींच एकटो मनीस आसा तो उर्राक काडटालो ते डबे घेवन रस पावप मागीर सांजचो पावप हें काम हांव करून आयिल्लो मनीस. सो तुम्ही भुरगेपणाले म्हटले तेन्ना एकदां अशें जाता की पयलींचे काजी थोडे 1 किलो व्हरून विकप आनी तितूंतले आपले स्कुलाचो खर्चूय काडपा येतालो. एक्झॅक्टली. आनी म्हाका दिसता म्हजें अर्दें शिक्षण जें जालां इवन तें इंजिनियरींग सुद्दां ह्या काजूचेर जाल्लें आसा आनी हांव म्हज्योच काजू पुजे नाशिल्लो अशें म्हाजें आनी ज्या मतदारसंघान म्हजे कडेन पयलो नातें नाशिल्लें तो प्रियोन आतां मतदार हांव खरें म्हागेलें बेजिकली मडकय पूण प्रियो मतदारसंघान जे वेळाचेर हांव 7वीक 8वीक 9वीक आसतालो ते वेळाचेर काजू पुंजोवपाक थंय वतालो कोणाच्यो लोकांच्यो भाटकारांच्यो कारण इवन काजू सोंपोन सुद्दां मागीर पोत्र्यांनी काजू म्हणून मेळटा त्यो पुंजोवप म्हणजे माकड खावन शिल्लक ओके एक एक काजूची बी त्या वेळाचेर कितलें म्हत्व आशिल्लें ह्या मनशान उगड्या दोळ्यांनी पळयलेलें जाणविकाय आसा. त्यो काजू 1 किलो किंवा अर्द किलो किंवा पाव किलो सुद्दां विचून तेन्ना कांय नासतालें पोटाक ती पाव किलो काजू विकल्यो जाल्यार एक भाजी पाव खाली होय विशय आशिल्लो. म्हणूनच हांव तुका एक गोश्ट सांगता म्हजे सकट अशे कितलेशे जाण युवक त्या वेवसायाचेर किंवा त्या काजूंचेर आज खूब मोठे जाल्ले आसात पूण अजुनूय आमी त्या काजू कडेन किंवा फाट फिरयले ना हो तितलीच हें आसा. आयज जेन्ना कॅज्यू फेस्टिवल करता काजूक एक जागतीक दर्जो मेळचो आनी आमचे गोंयचो काजूकार कारण ताका एक वेगळें एक म्हत्व आसा. कशें पळयता ह्या गोश्टीक? डेफिनेटली काजूकार जो आसा किंवा तो शेतकार जो आसा ताका म्हाका दिसता मान सन्मान मेळपाक जाय कारण आज एक डोंगराचेर काजू पुंजोवन ते पुराय करून खर्च खूब येता आनी म्हणूनच हांव म्हजे वतीन सरकाराक सुद्दां आव्हान करतलो की ह्या काजूक पयलो सपोर्ट सरकार हांवच आसा पूण हांवें ऑलरेडी गोंयचे मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा आनी बरेचशे खर्च करतात पूण ह्या काजूकार जे आसात ते डोंगरार जे वचून काबाड कश्ट करतात त्यांच्या दोळ्यांनी दुकां येवपाक जायना आनी म्हाका दिसता तो काजूकार तो शेतकार आसपाक शकता जो भात पिकयता ताजे कडेन सुद्दां आमी सहानुभुतीन पळोवप हें म्हजें आजचें ठाम मत आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज काही गोश्टी खूब दुख्ख दिसता पूण डेफिनेटली आयज ना फाल्यां गोंयचो आमचो मुख्यमंत्री किंवा बाकीचे सगळे जे आसात कोऑपरेशन मिनिस्ट्री लागता ते ह्या सगळ्यांक प्रोत्साहन दितले. आनी एक गोश्ट काजू रोवप हें तितलेंच म्हत्वाचें. आज कितें जाता काजू ज्या जाग्याचेर ना किंवा झाडां जर आमी जर मारलीं जाल्यार कोण तरी थंय जी वांकडी वक्रदृश्टी आसता आनी तें सपाट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताका आमी त्या भायल्या लोकांक आमी कारणीभूत ठरपाचें ना. बरोबर. गोंयचे स्वताचे जे फुडार कितें जाल्लें आसा आमकां कांय मेळना मरे जमीन आसून कितें पाहिजे ती असो तरेचो विचार ज्या वेळाचेर मनाक येता पळय तेन्ना आमी सगळे फसता. हें हांव ह्या काजू फेस्टिवलाच्या निमित्तान हांव संपूर्ण म्हणजे गोंयचे काजूकारांक आनी शेतकऱ्याक कश्टकरी समाजाक हांव इतलेंच उलो करतलो आव्हान करतलो जमिनी सांबाळून दवरयात ही तुमचें स्वताचें एसेट जावन आसा. ज्या तरेन आमचे आजे पणज्यांनी ह्या जमनीचेर काबाड कश्ट करून घाम घालून रक्त आटून आमकां शिकयले सवरलेले आसात आज तेच विसरूं नाकात. बरोबर. त्या डोंगरा कडेन
किंवा त्या काजू कडेन फाट करूं नाका इतलें म्हजें सांगणें. खूप इम्पॉर्टंट मेसेज आसा कारण आजकाल आमी सगळेकडे पळयता की हा जमनी आसा म्हणजे विकून कोणाक तरी थोडो पयसो मेळटो, बरोबर. बट तो पयसो कितले पुरती पावतलो, कितल्या वर्सांक पावतलो हो विचार करपाचो आसा. सो कॅज्यू रिलेटेड जेन्ना उलयता तेन्ना जायते प्रॉडक्ट आसा. आमी फक्त उर्राक फेणी किंवा काजू बिया हाच्या बद्दल उलयता. आयज आमकां पळोवपाक मेळटा की फेणीचे वेगवेगळे प्रकार आसा, हय. कॅज्यूचे जे मुट्टे आसता ताजे वेगवेगळे प्रकार आसा, बरोबर. जे पयलीं आमकां पळोवंक मेळनाशिल्ले. सो हे मार्केट जावं शकता आमच्या गोंयकारांक. डेफिनेटली मार्केट जावप हे तितलेंच गरजेचें आसा कारण बारीक बारीक प्रोडक्ट जो आसा पळय न्ही आनी तुका म्हाका दिसता गोंय हें अशें एक गिरेस्त राज्य आसा. संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान, पारंपारिकतेच्या माध्यमांतल्यान, आमचे नॅचरल जी ब्युटी जी आसा ताच्या माध्यमांतल्यान आनी हो जो प्रोडक्ट जो आमचो आसा पळय न्ही कॅश्यू किंवा जो मुट्टो जो आसा पळय न्ही त्या मुट्ट्या पासून आमी एक्सपोर्ट करपा खातीर हें करपाक शकता. म्हजे कडेन एक 2-3 एक मनीस आयिल्ले आशिल्ले ताचे ऑलरेडी बारीक बारीक आमचे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करतात. पूण तातूंत रस घेवप कितें जाल्लें आसा आजच्या युवकांक व्हायट कॉलर जॉब जाय आनी फास्ट मनी हांगा म्हणजे चुकिल्ले आसात. स्लो अँड स्टेडी विन्स द रेस. हो जर संकल्पना घेवन जर आमी जर गेल्ली आसा जाल्यार म्हाका दिसता आमी बरेचशे आमच्या आयुश्यान आमी कितें अचीव करपाक शकता. आज कितें जाल्लें आसा, दो आय एम अ पॉलिटिशियनाच्या फाटल्यान धांवप, पॉलिटिशियनाच्या फाटल्यान नाचप आनी तो ताका वेगळो मार्ग सांगता, तो मार्ग आपणोवपाक जायना. कारण आपूण जितलो लॉंग हें आसतलें तुजें विजन आसतलें तितलेंच तूं लॉंग सर्वायव जावपाक शकता, तूं सस्टेन जावपाक शकता. कारण म्हजी पॉलिटिकल जर्नी सुद्दां इट इज नॉट अ शॉर्ट जर्नी. Hard work. It took me 17 years to reach at this position. तसोच वेवसायान सुद्दां हा म्हजोय वेवसाय आशिल्लो पूण त्या वेवसायान आमी बुडिल्ले आशिल्ले पूण आमी केन्ना वेगळे वाटेर वचोंक ना. आमी वेगळे वाटेर आमी तो परत कितें चुको आमी केल्ल्यो आहा त्यो चुको आमी सुदारलेल्यो आसात. म्हणूनच वेवसाया कडेन वता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो कारण आज कॅश्यू फेणी जी आसा किंवा उर्राक जे आहा सांगता ते पयशे दिवन लोक घेणारे आसा. फक्त तातूंत भितर आपले थोडेशे द मायंड जर एप्लाय जर करीत जाल्यार त्यो काही गोष्टी जावपाक मेन म्हळ्यार तुका ब्रँड हो कसो तयार जाता जाणा तूं. ती बॉटल जी आमी स्टोर करता आज अशे तरेची विस्की आहा केन्ना आमी आयकता रे 12 इयर्स 18 इयर्स म्हाका तें पयलीं कळना कितें तें मागीर कळ्ळें काजूचो हो एक्चुअली काजूचो प्रकार. कुस्की फेणी सुद्दां आमी यूज करतले वखदां म्हणून. दिस इज नॉट अ न्यू एक्चुअली जे आमचे जाणटेल्यांनी काजू जितली ओल्ड जाता तितली ती गोल्ड हे आमी लक्षात करपाची गरज आसा. पूण हे आजच्या युवकांक किंवा युवा पिढीक सजमना. काजू जितले कमी जाल्ले आसात कारणां वेगळे वेगळे आसात. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर आमकां जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आयज हो फेस्टिवल जाता. म्हज्या प्रिय मतदारसंघान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे भरपूर जागो आहा आनी तितून काजूय रोयिल्ले आसात. पूण आज काजू मारून दुसरो काजूचो रोप थंय रोवप इम्पॉर्टंट आसा. पूण हे कितें करपाक जाय ते जे लोक जे आसात टेनंटेड जे लोक जे आसात तांकां तुमी अलाउड करपाक जाय. समटायम्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सुद्दां खंय तरी चुकता तांकां थंय अलाव केलें परत नाल्यार तुमी तरी करपाक जाय. दॅट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे हॅव टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अदरवायज यू हॅव टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर पीपल हू कॅन कल्टिवेट इट, हू कॅन डू इट. आणि म्हणूनच ट्रायबल फॉरेस्ट ऍक्ट जो आसा पळय न्ही तो ह्या एका खूब महत्वाचो आसा. आणि म्हणूनच हे जावन जात तितले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, ट्रायबल डिपार्टमेंट इज अ नोडल डिपार्टमेंट त्यो काही गोष्टी बरे परीन जाग्यार जावपाक शकता. अजूनही वेळ गेल्ले ना. वेळ आमच्या हातान आसा. जाय पोटेन्शियल, जाय डिटर्मिनेशन आणि जाय आवड. जो मनीस आवड ना पळय ते आमी करपाक शकना. प्रत्येक कडेन आमी जर गेलो जाल्यार लोक कितें म्हणटा की अरे कितें आमकां लुकसाण जाता परवडना. सगळ्योच काही गोष्टी नुकसाण जातल्यो म्हणून आमी सोडून जर दिल्यो जाल्यार म्हाका दिसता आनी आमी चड नुकसाणाक आमी आमंत्रण दितात. म्हणून सरकाराचें इंटरव्हेन्शन आसप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. बरोबर. सरकार हॅव टू गिव द सपोर्ट वॉट द फार्मर इज डिमांडिंग. बरोबर. फाल्यां सकाळी फार्मरान अशें म्हणपाक जायना की आमकां सरकारान सपोर्ट केलें ना म्हणून आमी हें सगळें सोडलें अशें म्हणपाक चान्स ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जायना. म्हजे सारकेलो एक स्टेप फुडें रावन सपोर्ट करप. येस डेफिनेट. लास्ट 2 क्वेश्चन सर. सगळ्यान बेस्ट प्रॉडक्ट कॅज्यूचो तुमचो खंयचो जो आवडटा तुमकां? नॉर्मली कॅज्यूचो जसो हे जर आमी खाता फक्त कॅश्यू नट तातूंत भितर वरायटी आहा. मसाला आहा, सॉल्टेड आसा. आतां थोड्योश्यो वेगळे तरेच्यो भुरगीं आयज ते
शेफ जे आसा पळय न्ही त्यांची व्हिडिओ पळोवन वेगळे तरेचो आज चीज लावून आज कॅश्यू आज फ्राय करता इतले टेस्टी लागता. खास करून म्हजे बाय जे आहा पळय न्ही ते बाय ताका फ्लेवर ताका आवड आहा नवें कितें तरी करपाचें. नवें कितें तरी करपाचें. दॅट इज अ काजूचो एक हांवूय तुका केन्ना एक पॅकेट धाडून दिता कितें जावपाक शकता टेस्ट. ह्यो काजू आमी लाताचेर हें करता. अजुनूय हांव मंत्री जावन सुद्दां म्हाका दिसता वर्सान एकदां तरी हांव काजू आमचेच हितूनचे दोंगरा वयले हाडटा आनी त्यो भाजता. म्हाका पिकॅन सामको तितून खूब हें आसा आनी एक दीस तरी भाजता. अजून ह्या पद्दतूय बरी आसा म्हणजे जाळी बिळी जर आसा जाल्यार ती आनीक बरी जाता सारकी. गरज ना तुका एक लात जर आसले न्ही आनी आतां तुका डायरेक्टली तुका लाकडां जर बारीकश्यो कापट्यो जर घातले ती आमचे पयलो पद्दत कितें आसली. पयलो एक बारीकशें कॉमेडी म्हणून तुमकां सांगता. आमच्यो काजू सोडून आमी दुसऱ्या काजू वयताले. जे काजू कडेन ते भाटकार पावत नाशिल्ले आमकां चोर म्हणटाले. पण कशें आसा तो चोर जायनाशिल्ले. त्यो थंय पळोवन थंय कुसचे पेक्षा त्यो जर खाल्यो जाल्यार तो चोर जावपाक शकता. अशें जावपाक शकना. तुमच्यांनी काजूचे रोपां आमी घेवन वचना. ह्योय काही गोष्टी आसात म्हणूनच काही गोष्टी म्हाका दिसता खूब जाणांक हें खबर नासलें की काजी सोडल्या उपरांत सगळे लोक मागीर वयताले गांवांतले काजी सोडप जाताले बाबा हे तारखेर उपरांत काजी आनी कोण करिनाशिल्लो तो हे गेला. एनिवेज म्हाका सर आनी एक गोश्ट की हांगा काजूचे खुबशे प्रॉडक्ट आसा जशे आमी गोंयान उर्राक म्हणटा किंवा फेणी म्हणटा. उर्राक करपाची पद्दतूय खूब जाणांच्यो वेगळ्यो आसा. सो नेक्स्ट कमिंग इयर्स आमचे कॅजू आख्ख्या विश्वान फामाद जावपाक जाय आनी तितलोच फायदो आमचे एक्सपोर्टर्स आसा किंवा जे डेफिनेटली जावपाक जाय. म्हणून हांव आदरणीय आमचे डॉक्टर दिव्या जी राणी हांणीन जो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा हांवूय ह्या संदर्भात कॅज्यू हो एक्चुअली म्हाका दिसता ज्या वेळाचेर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री हांवें जेन्ना घेतली त्या वेळाचेर हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो. उर्राक हो ब्रँड जावपाक जाय. काशू हो इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावपाक जाय जेणे करून आमी आमचे गोंयकार फाल्यां कधी भायली एक विस्की जर आली जाल्यार ती बरी मजेन आमी पितात. आमी हें पळयलां आमी तांकां कंपनी दितात. दॅट इज नॉट एन इश्यू. पण आमचे जेन्ना उर्राक जेन्ना एक्सपोर्ट जातले आनी ते जेन्ना मजेन त्याच टेस्टीन ज्या वेळाचेर जातले तो खरो इम्पॅक्ट आसतलो. तुमी उर्राक केन्ना टेस्ट केले? काजू आमचे आवय आमकां एक गुड्डे अजुनूय आमी पोटान दुखले काय घेता पळय फटिंगपणां उलोवपाक जायना. केन्ना आमचो प्रोडक्ट आसतो पळय न्ही तो पोटा खातीर म्हणूं नाका किंवा बाकी खातीर टेस्ट ही जावपाकूच जाय. सो बेस्ट मिक्सचर कितें उर्राक ते म्हाका कांय खबर ना. ते म्हाका कांय खबर ना. कारण ते मॉकटेल म्हणून सुद्दां एक्चुअली दॅट इज द हें. आज कितें जालां खंयच्या आमी रेस्टॉरंटात जर गेले जाल्यार मॉकटेल म्हणून येता. अल्कोहोल का कॉकटेल हें सगळं हेजे पासून तो जर तकली जर बरो जर आसत न्ही तो हो प्रोडक्ट कांय न्ही करून बरो करून हें करपाक शकता. इट इज अ नॅचरल ताका हें आसा. कारण इट इज आमी इनग्रेडियंट्स तितून भितर वापरना. सारकें नॅचरल जो फ्लो वॉटर तेका आनी डिस्टील जावन येता. दॅट इज अ ग्रेटनेस. म्हाका तेजे उर्राका सारको सोरो ना. एक्झॅक्टली उर्राका सारको सोरो. सो आमच्या बरोबर आसा गोविंद गावडे सर. सर थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही म्हाका टायम दिलो आनी म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन तुम्ही चर्चा केली हाचेर. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच.